नमस्कार मोगळ आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार आनी मोगळ आयकप्यानो आमच्या स्टुडियोंत आसात आयज फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमा अंतर्गत परतून एक फावट कातीच्या दुयेंसाच्यो खाशेल्यो अश्यो तज्ञ डॉक्टर सिमंतिनी साखरदांडे. दोतोर येवकार मोगाचो काळजाचो तुमकां आकाशवाणी तर्फे. तुमी फाटलीं 16 वर्सां ह्या विशयाचेर प्रॅक्टीस करतात आनी सध्या सांखळी आनी पणजी दोनी कडेन तुमी प्रॅक्टीस करतात. डर्मेटॉलॉजी हो विशय घेवन तुमी गोंय वैजकी महाविद्यालयान 2008 वर्सा तुमची डिग्री घेतली आनी ताजे उपरांत फाटीं वळून पळयनासतना हेल्थ कॅर एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकेचें आनी तातूंत तुमी खास अशी पदवी घेतली MBAची आनी मागीर प्रेस्टिजियस अशा नॅशनल इन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ इन USA हांगा तुमी वेगळो रिसर्च केलो आनी ह्या रिसर्चांतल्यान तुमी सोरायसिस म्हणजे कातीचें दुयेंस हाजेर एक वेगळो अभ्यास केलो. खूब आमकां अभिमान दिसता एक बायलां अशा वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर अभ्यास करतात आनी तज्ञ म्हणून वावुरतात आनी लोकांक वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर अभ्यास करतात. दोतोर खूब आनंद जालो. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. देव बरें करूं. हय म्हणटकच आयचो आमचो विशय दोतोर जावन आसा 40 उपरांत बायलांनी घेवपाची कातीची काळजी. आतां हांगा बायलांनी हांवें म्हळां कित्याक फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम म्हणून, पूण दोतोर ह्या नात्यान तुमी इन जनरल सगळ्यां खातीर कातीची काळजी हाजेर तुमी अभ्यास तुमी सांगूं येता. आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक आमी येवकार तर दितात. दोतोर आमी वाट पळोवया. आमकां वेगवेगळे कॉल तर येतलेच आनी तुमी बी ह्या विशयाचेर आमकां वेगळ्या वेगळ्या तरेन सांगतले, कारण 40 वर्सां जाता जाता बायलेक मातशी आपूण जाणटी जावंक लागल्या आनी परत भुरगीं जायन दिसता, अशें की वेगळेच पद्दतीचो एक हें येता. तेन्ना आमची एक कॉलर आमचो सांगात जोडून आसा, सदा सुखी सदा हासती अशी ही कॉलर. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार तुमकां. कोण उलयता सांग? हांव मिसेस डिमेलो. येस. मिसेस डिमेलो, कशी आसा तुमी? आय एम व्हेरी फायन विथ द फाईट गॉड ग्रेस. अच्छा. अँड द स्वीट व्हॉइस ऑफ शकुंतला. अँड यू ऑल्सो डॉक्टर मी and live for another 10-20 years more. Thank you, Mrs. DeMello. I'm 72 years and I have a breast cancer. Okay. Sometimes I get the stitches and all, so I don't know. Okay. Okay. Have you been operated? Operation झाला तुमचे? वय ऑपरेशन झालं. किमो, रेडिओ. माय ब्रेस्ट ऑल्सो. किमो, रेडिओथेरपी सगळे झाला? सगळे झालं. आय एम 5 years past. ओके. या. ओके. सो हे तुमकां आतां सगळे त्रास आसा हे कॅन्सराच्या पयलीं आशिल्ले काय आतां सगळे रेडिएशन बी सगळे? ना, never. Okay. I had never had. Okay. Sometime I feel like itching. Okay. So, ऍक्च्युली न्ही कितें जाता, जेन्ना पयलीं म्हणल्यार एज जातगीर कात मातशी सुकता एज जाली की ड्रायनस जाता. ताज्या उपरांत किमोथेरपी, रेडिओथेरपी हे मातशे स्ट्रॉंग मेडिसीन जेन्ना बॉडीन पडटात, सो ताज्या नंतरूय ताज्या उपरांतूय बी मातशी सुकता, ड्रायनस जाता. प्लस तांचो एक हांव अशें म्हणना की डायरेक्ट सायड इफेक्ट, पण एका बॉडीचेर एक टायपाचो टोल घेता न्ही असले किमोथेरपी, रेडिओथेरपी जावप. सो तातूनय बी स्कीन एकदम ड्राय जावन इरिटेशन जावपाक शकता. सो पयलीं म्हणल्यार सगळ्यात सिंपल तुमी करपाचें म्हणल्यार गरम उदक न्हावपाचें ना. आय डोंट हॅव. ओके, गुड. सो बिकॉज गरम उदक न्हाल्यार चड मागीर ड्राय जावन चड खाज येता. दुसरी गोष्ट, चड कसले स्ट्रॉंग साबण वापरपाचे ना. कसले तरी मायल्ड भुरग्यांचे साबण टायप असतात तशे एकदम कमी साबण वापरपाचे. ओके. अदरवायज बॉडी वॉशीस म्हणजे मायल्ड अशे बॉडी वॉशीस. आय एम युजिंग बॉडी वॉश मॉइश्चर. व्हेरी गुड. म्हणजे मॉइश्चर आशिल्ले बॉडी वॉशीस. आणि ताज्या नंतर इमिडिएटली न्हावन जाले की तुमी बॉडीक आपल्या कंप्लीट मॉइश्चरायज करपाक जाय. ते सामके गरजेचे, बिकॉज ते एव्हरी डे 2दा, आतां गरमेच्या दिसांनी एकदा केल्या जाता, पण नाल्यार थंडेच्या दिसांनी पावसांनी 2दा करपाक जाय. सो अशें केल्यार तुमची स्कीन बरी उरतली आनी इचिंग जावपाना. ओके. ताज्या बरोबर उदकूय तितलेंच पिवपाक जाय की तातूनय बी ड्रायनस जाता. ओके. हे सगळे करूनय बी जर तुमकां दिसता इचिंग जाता जाल्यार कसली एलर्जी आसपाक शकता आनी कितें आसपाक शकता. सो ताजे खातीर तुमी दोतोराक दाखयल्लें बरें. अच्छा. ओके. ओके. या. येस.
Thank बरें you very much. थँक यू God. मिसेस डिमेलो फॉर क्वेश्चन. Yeah, thank you. God bless you. या गॉड ब्लेस यू टू. Yeah, thank you, ma'am. तुमचे प्रश्नाची बरी जाप व्यवस्थित मेळ्ळी मग तुमकां. Yeah, yeah. ओके. खूब बरें दिसलें मिसेस डिमेलो. तुमकां इतलें बरें दुयेंस आसून तुमी जें सदांच सर्व काळ हांसतें खेळटें जें वातावरण दवरलां तशेंच दवरात हेंच तुमचे कडेन मागता आनी तुमचे पसत आमी बी मागता. देव बरें करूं. बरें आं. तर दोतोर ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो पयली कॉलर. हय म्हणटकच खूब वेगळे तरेचें दुयेंस आसून लेगीत आपली स्वताक वेवस्थीत दवरप हो एक बायलेचें एक वेगळे तरेचें कर्तव्य अशें म्हणूं येता. म्हणटकच अशेंच आमी मुखार वचया आनी हांसते खेळटे वातावरणानच आमी आमचें आरोग्य बरें दवरपाक शकता हें सांगपी सामकें जिवें अशें हें देख आमकां मेळ्ळी. म्हणटकच ह्या विशयाचेर आमी उलयल्यात. आनीकूय आमचे कडेन वेगळे वेगळे विशय आसात दोतोर. म्हणल्यार आज आमी 40शी उपरांत म्हाका दिसता तुमी थोडेशें आमकां 40शी उपरांत कितें करपाचें म्हणजे कात कशी बदलता किंवा कातीक कशा पद्दतीन कॅर घेवची पडटा, खरेंच आमकां आमची कात जाणटी जाता काय न्ही, अशे वेगळे वेगळे तरेचे दुबाव जे बायलां मदीं आसतात ते मातशे तुमचे कडल्यान अपेक्षा दवरता की तुमी आमकां सांगतली म्हणून. म्हाका दिसता आनी एक फोन येता. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार मॅडम, हांव मनीषा उलयतां माशेलांतल्यान. अच्छा. आनी म्हजो प्रश्न आशिल्लो की बायलांची तितली वर्सां जाल्या उपरांत तांणी कसलो आहार घेवचो हाच्या बद्दल म्हाका थोडे म्हायती दिल्यार बरें आसता. वा. मनीषा बाय दोतोर आसात स्टुडियोंत आमच्या. तुम्ही विचारूं येता प्रश्न तुमचो. दोतोरान आयकला न्हय प्रश्न. हय हय हय. थँक्यू मनीषा बाय. हो एकदम बेस्ट क्वेश्चन आशिल्लो बिकॉज लोक सदांच फक्त क्रिमा बद्दल विचारता कितें लावपाचें कितें करपाचें आनी आमी आमचो आहार जो म्हणजे सामको इम्पॉर्टंट आसा जो आमच्या काती खातीर ताजेर सामकी निग्लेक्ट करतात. आमकां दिसता की आमी शीत कडी नुस्तें खालें पुरो जाता. सो म्हाका दिसता की सगळ्या बायलांनी ओके प्रोटीन आनी बारीक ज्यो विटामीन मिनरल आसा ताजेर चड फोकस करपा जाय काती खातीर. कित्याक जशी आमची बॉडी किंवा कात एज जाता म्हणजे वय जाता तशे थोडे पेशो मरपाक लागतात. ओके. तांकां पुनर्निर्माण पुनर्जीवन हाडपा खातीर तूं आमकां विटामीन जाय, मिनरल जाय, प्रोटीन जाय, ते सेल्स परत बिल्ड करपा खातीर. सो सिंपल म्हणजे आपले जे डायट आसा म्हणजे समजा तुमी 40 किलो तुमचें वजन जाल्यार 40 ग्राम तरी मिनिमम प्रोटीन तुमच्या आहारान आसपाक जाय. आतां प्रोटीन म्हणजे कशें अंडी, नुस्तें, चिकन हें जालेंच. ताज्या भायर तुमी मेक शुअर करात की म्हणजे सकाळचे थोडे प्रोटीन, दनपारां, रातचे अशें तुमचो आहार बॅलन्स्ड आसपा, संतुलीत आहार जो म्हणटात तो. दुसरी गोष्ट जी आमी निग्लेक्ट करता ती म्हणटा ते ड्राय फ्रुट्स, नट्स आनी सीड्स. सीड्स म्हणजे चणे बिया, मागीर हाजी बियो कसल्यो त्यो सब्जाच्यो बियो, तीळ. ओके. ह्यो सगळ्यो जर एकूच चमचो दिसाक खालो, त्यो भाजून दवरून एका डब्यान घालून एक चमचो जर दिसाक खाल्यो जाल्यार तुमकां नेसेसरी विटामीन ई आनी बाकीच्यो गोश्टी, बाकीच्यो ज्यो एसेन्शियल फॅट जे आमी म्हणटात नॉर्मल जे तेल आमच्या स्किना खातीर जाय किंवा बॉडी खातीर जाय ते मेळटा. त्या भायर बरो एक उदक 3 ते 4 लिटर उदक पिवपाचें. पालेभाज्यो, कलरफूल पालेभाज्यो खावपाच्यो म्हणजे एकूच टायपाची भाजी न्ही, ग्रीनूच न्ही, कलर आशिल्ले डिफरंट डिफरंट फूड आयटम्स आमच्या डायटान आसपाक जाय. ताज्या भायर सालाड इन्क्लूड करपा येता. स्प्राउट्स सामके इम्पॉर्टंट, स्प्राउट्स बिकॉज तातूंतूय बी चड विटामीन आसता. सो हे सगळे आमी इन्क्लूड करून म्हणजे एवरी डे डिफरंट डिफरंट कितें तरी डायट प्लॅन करपाचो आनी डिफरंट डिफरंट न्युट्रियंट्स डायटान इन्क्लूड करपाचे. ताज्यान कितें जाता मागीर त्यो विटामिनाच्यो गुळ्यो, सप्लिमेंट्स ह्यो जाय तितल्यो गरज भासना जर डायट बरो आसलो जाल्यार. ओके. मनीषा बाय तुका तुज्या क्वेश्चनाचे आन्सर मेळ्ळे. हॅलो. म्हाका दिसता त्यो प्रश्न विचारून तांणी फोन डिस्कनेक्ट केला आसतलो. एनिवे तांची प्रश्नाची जाप तांकां मेळ्ळी अशें आमी धरया. पूण तो प्रश्न खूब सुंदर आशिल्लो. मनीषा माशेलच्यान जाणी जो प्रश्न विचारलो. दोतोर ह्या संदर्भात अशे खुबशे दुबाव आनी खुबश्या पद्दतीन आनी बदलत्या काळान म्हणया बदलत्या सिजनान म्हणया आमकां काळजी ही घेवची पडटा. म्हणटकच जशें झाडार फूल फुलता आनी तें फूल फुलता
कळो इल्लो इल्लो फुलता आनी तो व्हडलो जाता. आनी फूल जाता आनी तें मागीर फुलतकच बरें दिसता. तें फूल केन्नाच बावचें न्हयशें दिसता आनी तें बावूंक जायना. म्हणून आमी कितें करप हें सांगपा खातीर आज दोतोर फुलां फुलतात आनी फुलां फुलत रावतलीं पूण आमचे कॉलर आमकां कॉल करत आसात म्हणटकूच आमी आतां मुखार वचुया. आमचो एक कॉलर आमची वाट पळयता. कोण उलयता तो कळुना म्हाका. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. आकाशवाणीचे अभिनंदन करता. अच्छा. एकदम तुम्ही असे हेल्थाचे बद्दल तुम्ही प्रोग्राम करता त्याबद्दल. वा वा वा. तुम्ही खंयच्यान उलयतात? हांव पणजेच्यान उलयतां. अच्छा अच्छा अच्छा. माझो एक प्रश्न आसलो मॅडम, हय, की खुबश्या बायलांक आमी पळयता की जेंका ते उजळटात म्हणटा पळय स्क्रीन अशी, हय हय हय. ते कित्या खातीर जावप एक. आणि दुसरो एक प्रश्न असो आसा की जेन्ना असो हे बी मारतात, डिओ मारतात जावं आनी कितें अशें सँड बी मारतात तेन्ना खाक्यान बी अशें म्हणजे खाज येतात आनी कशें अशें ब्लॅक बी जाता. कितें कारण? ओके. तुम्ही म्हाका सामके दोन वेगळ्या टायपाचे प्रश्न विचारले, एक धव्या रंगाचो, एक काळ्या रंगाचो. सो पयलीं उलोवया आमी उजळट्या बद्दल. उजळटा ताका आमी विटिलिगो म्हणटात. सो ते एक टायपाचें दुयेंस आसता. ते ऑटो इम्यून दुयेंस म्हणजे कितें, आपलीच बॉडी न्ही आमचेच पिगमेंट डिस्ट्रॉय करता. सो आमचीच बॉडी आमचेच सेल्स डॅमेज करता. जे पिगमेंट सेल जे काळो रंग तयार करता तेच डॅमेज करता. सो ताजे लागून हे धवे डाग पडटात, ताका आमी उजळटा म्हणटात. आतां हाजी न्ही कारणां खूब आसता. एक तर जेनेटीक आसपाक शकता किंवा तुमकां आनी कसलेय ऑटोइम्यून दुयेंस आसूं शकता, लायक डायबिटीज, थायरॉयड. आजकाल आमी पोस्ट कोविडूय आमकां खुबशे पेशंट येवपाक लागला जांकां अशें उजळपाचें जावपाक शकता. सो हे उजळपाचें जें आसा न्ही हो एक टॉपीक तुमी एक्चुली डॉक्टरां कडेन मेळूनच ताजेर ट्रिटमेंट किंवा ताजेरूच ते टेस्ट जावन फुडें कितले म्हणजे खरेंच ताजेर कितले ट्रिटमेंट जावपाक शकता हे एका दोतोरा कडेन मेळूनच ते सॉर्ट आवट जावपाक शकता. कित्याक आतां उजळटा ते थोड्याय जाग्यार आसपाक शकता, फूल बॉडीचेरूय आसपाक शकता, एकूच पॅच आसपाक शकता, खुबशे पॅचीस आसपाक शकता. थोडे पॅचीस जे आसा ते आपुणूच रंग दिवन नॉर्मल जावपाक शकता. पण थोड्या जाग्यांनी जशे हाताचेर, बोटाचेर, तांचेर म्हणजे जिबेचेर म्हणजे ओठाचेर किंवा प्रायव्हेट जाग्याचेर जेन्ना तशे पॅचीस पडटा तेन्ना एक एकदां कलर येवपाक डिफिकल्टी आसता. सो ताज्या खातीर ह्या दुयेंसा खातीर म्हाका दिसता एक डॉक्टरा कडेन येवन त्या पेशंटांनी कन्सल्ट करून. पण खुबश्यो गोश्टी न्ही लोक आमचे कडेन येतात आपल्या तांकां उजळिल्ले डाग शे दिसतात म्हणून, की ते बेश्टे सादे धवे डाग आसूं शकता फंगसा लागून किंवा एजा लागून. सो हे विटिलिगो न्ही, पण हे डिस्टिंग्वीश करपा खातीर तुमी दोतोरा कडेन येवन एसेस केल्ले बरें. ओके. आतां सेकंड प्रश्न आसा तो डिओड्रंट किंवा परफ्यूम मारतगीर खाक्याचेर काळें जाता. एक्चुली कितें आसता न्ही, खाक्याचेर काळें जावप परफ्युमा लागूनूय आसपाक शकता, नाल्यार मनशाचें वजन वाडलां म्हणूनूय आसपाक शकता किंवा फंगल इन्फेक्शन आसा म्हणून आसपाक शकता. खूब लोक जर परफ्यूम स्प्रे करता तातूंत अल्कोहॉल आसता. ओके. सो जेन्ना हे अल्कोहॉल आमी कित्याक खाक्याची कात जी आसता ती सामकी पातळ आसता. सो ताका चड लेयर नासता जशें आमच्या पांयाच्या कातीक आसता, हातीच्या कातीक आसता. सो सामकी कमी लेयर आसता. सो कितेंय मारलें, अल्कोहॉल मारलो, स्कीन इरिटेट जाली, प्लस ती घामान ती वेट आसता ऑल द टायम. सो हे अल्कोहॉल डायरेक्ट एब्झॉर्ब जावन ते स्किनाक इरिटेट करून ते काळें जावपाक शकता. पण ताजे खातीर लोकांनी कितें करप, रोल ऑन डिओड्रंट येतात. ओके. जे अशे रोल कशे तातूंत अल्कोहॉल चडशें नासता ते यूज करपाचे. दुसरी गोश्ट म्हणजे आपलो खाको सदांच घाम येता सो ताजे खातीर ते कंप्लिटली ड्राय दवरप, एक थोड्या वरांनी पुसप, कॉटन कपडे घालप. जर फंगसाची लक्षणां आसा जाल्यार फंगसाचो साबण वापरप हे गरजेचें. ओके. ताज्या भायर आमी न्हातगीर ताका एक बारीकसो मॉइश्चरायझर जेन्ना बॉडीक लायतात तेन्ना तो थंय लायिल्लो बरो, तातूंत ती स्कीन मातशी प्रोटेक्ट जावन उरता आनी अशें डॅमेज जायना परफ्युमा लागून किंवा आनी कित्या लागून. ओके. सो म्हाका दिसता हांवें तुमची दोनूय प्रश्न उत्तरां दिल्लीं आसात. हय मॅडम. बरें. आनी कितें आसा तुमचें? ना मॅडम, थँक्यू. ओके ओके. बरें, थँक्यू. सुवास बाब तुमकां समाधान जालें आसतलें न्ही? हय. अच्छा. देव बरें करूं. तुमी आनी तुमचो प्रश्न सगळ्यांक लागू जाता आनी ताका लागून खूब बरें दिसलें की ह्या निमित्तान सगळ्यांक गजाली कळटात न्ही. देव बरें करूं. दोतोर तांचो प्रश्न खूब सुंदर आशिल्लो. हय सारको. कितें तरी वेगळो आशिल्लो. आतां म्हाका दिसता तुमी
सर्वसाधारणपणान 40शी उपरांत बायलांनी आपली कातीची कशी थोडे भितर आमकां आमच्या बायलां सगळीं आयकुपाक बसलीं आसतलीं म्हणटकच तांकां थोडेशें तुमी सांगप बरें काय दिसता म्हाका. हय, सो पयलीं म्हणल्यार कातीचे काळजी घेवचे पयलीं म्हाका थोड्योश्यो गोश्टी सांगपाच्यो ज्यो नॉर्मली 40च्या बायलांक जातात. एक म्हणल्यार काळे डाग पडपाक शकतात, काळे टिपके पडपाक शकतात, बारीक बारीक लायण्यो सुरकुत्यो येतात, दोळ्या सकल काळे जावप, दोळ्या सकल खड्डे दिसप, ओके, स्किन टोन अनइवन जावप, म्हणजे थोडे कडेन तुमी काळेच जाता, थोडे कडेन गोरे आसता ताका अनइवन स्किन टोन म्हणटात, डल जाता स्किन, सॅग जाता, खुबशे लोकांच्यो बायलांच्यो स्किनी सॅग जाता, कित्याक की एज जाली तशी ती स्किनीची जी कात आसता ती एक तर हळूहळू ताजे पोनाचे जे लेयर्स असतात जे सपोर्ट करतात जे स्किनाक धरतात ते वीक जातात आणि म्हणून ती कात मागीर अशी देंवपाक लागता. ओके, दुसरी गोष्ट जे खूपशे कॉमन आमचे कडेन पेशंट येतात ते चामकीळ घेवन तोंडाचे बारीक बारीक ते काळे 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 चामकीळ कशे स्किन टॅग आमी म्हणटात तेय जाता, तेय बी युजली 30 जाले 40 जाले की दिसपाक लागता. ब्लॅक ना चामकीळ बारीक. ओके, सो हेय जावपाक शकतात. सो हे सगळे बेजीक चेंजीस जे आमकां कातीच्या 40 जातकीर बायलांक युजली जाता. सो पयलीं म्हणल्यार फर्स्ट जेन्ना आमकां कातीची काळजी घेवपाक जाय पयलीं म्हणल्यार आमी आमची चॅक करपाक जाय की आपली बाबा स्किन कसल्या टायपाची आसा, ऑयली आसा, ड्राय आसा, नॉर्मल आसा की सेन्सिटीव्ह आसा. ओके, सो हे कशें टेस्ट करतली. सो पयलीं म्हणल्यार तोंड धुवपाचें उदकान आनी मागीर एक टिश्यू पेपरान तोंड पुसपाचें. ओके, 1 वरा नंतर ते टिश्यू पेपर जर फुल्ली ओलो जालो, ओलो म्हणजे आफ्टर 1 hour जर तुमकां दिसता की टिश्यू पेपराचे स्टेन येता म्हणजे तुजी कात ऑयली. युजली म्हाका दिसता की 40 जाली की बायलांचें तेल कमी जातात आणि चडशी लोकांची कात जी असता ती ड्राय किंवा नॉर्मल असता. थोड्या लोकांची कात सेन्सिटीव्ह म्हणजे कितें, ती लोक युजली सांगता की आपल्याक कितेंय लायल्यार पुळयो येतात, कितेंय लायल्यार तांबडे येता, कसली क्रीम सूट जायना, रोकडीच रॅश येता, रोकडेच रिएक्शन जाता, ताका आमी सेन्सिटीव्ह कात म्हणटात. ओके, आतां हांवें हें कित्याक सांगलें की 4 वेगळ्यो टायपाच्यो काती आसता की त्या प्रमाणे प्रॉडक्ट वेगळे जातात. थोड्यांची ऑयली, तांकां ऑयली प्रॉडक्ट यूज करचे पडटा, कोणाचे ड्राय आसा तांकां ड्राय प्रॉडक्ट. आमी ह्या विशयाचेर मुखार उलोवया. सध्या एक कॉलर आमचे सांगातान आसा, जाणून घेवया. हॅलो, म्हाका दिसता तो डिस्कनेक्ट जालो, सॉरी. ओके, सो त्या प्रमाणे आमी आमचे प्रॉडक्ट चूज करतात. ओके, सो सगळ्यात बेजीक म्हणटा ते स्टेप जेन्ना आमी घेता स्किन केअर रुटीनान सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो फेस वॉश. ओके, सो बेजीक आसपाक जाय कित्याक तो स्किनाचे पीएच मेंटेन करता तसलो फेस वॉश यूज करपाचो. ताज्या नंतर रोखडेच सो आमी जेन्ना कातीची काळजी घेवपाक हांव तुमकां 10 क्रिमी लाया, 10 तरेचे पावडर लाया, हे लाया ते लाया अशें सांगना. बेजीक एक रुटीन म्हणजे एक फेस वॉश केलो, ताच्या नंतर रोखडेच उपरांत मॉइश्चरायझर लायलो आनी एक सनस्क्रीन वापरली. हे 3 गोश्टी जर बेजीक केल्यो जाल्यार स्किन बरी उरपाक शकता. आनी हे बेगीन स्टार्ट केल्ले बरें, 40 जातासर रावपाचें ना. 25, 30, 20 वर्साचेरूय सुरू केल्यार चड बरें, कित्याक ऑलरेडी जेन्ना डॅमेज जाल्लो आसता तेन्ना हे लायल्यार तुजे रिवर्स जायना, तूं फक्त फुडें आनी चड प्रिव्हेंट करतकच. दोतोरान सांगला म्हणून इतलें सिरियस बी घेवना, चल आतां 40 वर्सां जायत आयलीं म्हजी कात देंवतली अशें बी आमच्या बायलांनी समजूचें न्हय. शरिराचो बदल हो दोतोर नॅचरल हय आनी जेनेटिकूय आसता न्ही. सो आनी अशें म्हणटात की प्रत्येक एजीक ताजें एक स्वताचें आनंद घेवपाचो एक वेगळो तरेची पद्दत आसता आनी एवरी एज यू हॅव टू एन्जॉय. करेक्ट. आनी ताजी खासियत म्हणून आसता म्हणटकच त्या रितीन आमी जर मुखार वचत आनी जर प्रत्येक गजाल वेवस्थीत घेत जाल्यार आमी सदांच सुखी उरतलीं, आनंदी उरतलीं. आनी जांकां तुमकां जाणटी म्हणून पळोवंक जाय, तुमी व्हड म्हणून पळोवंक जाय, तांच्या खातीर आमी योग्य अशी देख थारतली अशें म्हाका दिसता. आमचो एक कॉलर आमचे भेटेक रावता म्हणटकच मुखार वचया. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. हांव तन्वी वडके उलयतालें. हा सांगात. आतां गरमेचे दीस न्हय. हय हय. तेन्ना सगळ्यांक घाम बी येता आनी मातशें म्हणजे खाक्यान मागीर इचिंग बी जाता पळय. हय हय. आनी तसो घामाचो वासूय येता पळय. हय. जशें आमी कानो बिनो खालो तसो तो खाक्यान वास येता. हय सारकें. ते ताजे खातीर कितें उपाय? सो
पयलीं म्हणल्यार खाक्यान नॉर्मली लोकांक घामाचो जेन्ना घाम येता तेन्ना नॉर्मली वास असो येवपाक जायना खरें म्हणल्यार. घाम येतातूच सगळ्यांक, घाम आमी गोंयांत रावता आमकां घाम येतलोच, गरमेच्या दिसान तर चड येतलो. पण वास जेन्ना येता न्ही तेन्ना तो एक वेळ 2 गोश्टी लागून आसपाक शकता. एक, तुमी उदक जर कमी पिलें, ओके, सो तुमचो घाम येता तो सामको कॉन्सन्ट्रेटेड येतलो. ओके, म्हणजे बॉडीचे आसा ते सगळे टॉक्सिन्स आमच्या युरिनांतल्यान आनी घामांतल्यानूच वतात. सेकंड थिंग, फंगल इन्फेक्शन आसा जाल्यार घामाक वास येता. ओके, सो आतां थोड्या लोकांक हांवें पळयलां की कच्चे कांदो, कच्चो गार्लीक, लसूण अशें खाल्यारूय वास येता. पण जर तुमकां अशें दिसता की तुमच्या घामाक वास येता, फंगसाचो साबण मेळटा, तो खाक्यांनी यूज करपाचो. आनी डस्टिंग पावडर नॉर्मली जो एंटी एब्झॉर्बंट, स्वेट एब्झॉर्बंट, हांव एक्चुअली हाजेर ब्रँडाची नांवां अशी सांगपाक शकना, पण हय, खंयचेय डस्टिंग पावडर तुमी यूज करपाक शकता जातून ते स्वेट एब्झॉर्ब जाता. पण फंगसाचो साबण युजली आर्मपिटाचेर यूज करपाचो. तिसरी गजाल म्हणल्यार उदक तुमी 3 ते 4 लिटर आसपाकूच जाय. ओके, गोड कमी खावपाचे, गोड. कित्याक आतां आंब्याचो सीझन येतलो, आंबे चड जातले, आंबे खाले रगत गोड जाता, घाम गोड येता. सो परत म्हणजे आपले लिमिटान दवरून सगळे गोड गोड गोश्टी बी लिमिटान दवरून खावपाच्यो अशें म्हाका दिसता. आनी कपडे गरम उदकान वॉश करपाचे. तो जागो 2दा बी असो ओले कपड्यान पुसपाचो. जर म्हणजे घरान आसा जाल्यार एक ओलो कपडो घेवपाचो आनी खाको पुसपाचो आनी परत तो पावडर रिपीट करपाचो. ओके, डॅन्ड्रफा खातीर आतां डॅन्ड्रफ जो आसा न्ही तो माते वॉश करूना जाल्यारूय येता किंवा मनशाक कसले दुयेंस असल्यार माथ्याचेरूय बी येता. सो पयलीं म्हणल्यार कितें करप, माते पयलीं रेग्युलर वॉश करप. जशें आमी आमची कात वॉश करतात, माथ्याच्या तकलेचेरूय बी केंसाच्या पोंदा कातूच आसता. सो ती बी म्हाका दिसता की जर रेग्युलर क्लीन जावना आनी जर तुमी पणजे भोंवपा लागली, सगळे कडेन खणून दवरला, सगळी ती धूळ माथ्याचेर सेटल जाता, स्कॅल्पान सेटल जाता आनी माथे जर क्लीन ना जाल्यारूय डॅन्ड्रफ जाता. कित्याक आमी तेलूय लायतात, सगळे ते एट्रॅक्ट करतात डस्ट आनी ताजे लागूनय डॅन्ड्रफ जाता. सो पयलीं म्हणल्यार रेग्युलर केस वॉश करपाचे आनी पळोवपाचें की जर आपलो डॅन्ड्रफ कमी जाता. ओके, जर कमी जाता म्हणजे तुमचे ऑयली स्कॅल्प आसा आनी ते रेग्युलर क्लीन केल्यार तुमचो डॅन्ड्रफ वचपाक शकता. पण जर रेग्युलर वॉश करूनय बी डॅन्ड्रफ वचना जाल्यार आनी डॅन्ड्रफ शॅम्पू जे बाजारांत मेळटा ते ट्राय करून जाल्यार मागीर तुमी दोतोराक चॅक करपाक जाय की तुमकां कसले तरी ते डॅन्ड्रफाचे दुयेंस बी आसा काय म्हणून, जाच्या लागून तो डॅन्ड्रफ वचना. ओके, पयलीं म्हाका एकदां असो स्कॅल्पा खातीर शॅम्पू दिल्लो, तो ब्लू कलरचो येता पळय, आउट कवरिंग ब्लू कलर आसा पळय, कळ्ळें, हय, तो वापरताले हांव. पूण तरी मदीं मदीं अशें परते लायना जाल्यार मागीर परते सुरूच जाता. ना, पण तुमी रेग्युलर केस वॉश करता तुमचे, म्हणजे एव्हरी ऑल्टरनेट डे बी तशें, आठवड्यांतल्यान 2दा म्हणना हांव, म्हणजे एव्हरी ऑल्टरनेट डे अशें म्हणटा. कित्याक हें हांव चलये खातीर विचारता, कित्याक ते डान्स करता पळय, हय, तेन्ना ताजे मागीर खूब स्वेट भितर उरता न्ही, हय, म्हणून आनी त्यामुळे ते मागीर लेट जालो न्ही, इन केस समज डिले जालो, आज ना फाल्यां नाता, हय, अशें करून. सो दॅट इज नॉट अ डॅन्ड्रफ न्ही, तो म्हणजे ताजो तो डस्ट, ताजो ऑयली स्कॅल्प आशिल्ल्यान तो रेग्युलर क्लीन करूना म्हणून ते उरता. सो ताचे खातीर पयलीं ताणें तुमी कितें करपाक जाय, म्हणजे जर शॅम्पू लावन तो वता आनी मागीर जर परत येता म्हणजे रेग्युलर वॉश करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. ओके, बरें, थँक्यू. तन्वीबाई, तुमकां समाधान जालें न्ही? हय, देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही आकाशवाणीचेर. बरें, हय, बाय. दोतोर, ह्या तांचे प्रश्ना वयल्यान म्हाका एक प्रश्न तकलेन आयलो, तो विचारता आनी थोडे भितर मागीर आमी मुखार वचया कारण कॉल येतात. सद्दां माथ्यार न्हांवप इज एडवायजेबल हरशीं? बरें काय बरें न्ही काय कितें? सो एक्चुअली सद्दां माथ्यार न्हावप की ना हें तुज्या स्कॅल्पाचेर डिपेंड करता. म्हणजे जर तुजे माथे ऑयली आसा आनी जर तूं बॉडी खूब हेवी एक्सरसायज, म्हणजे एवरीडे लोक एक्सरसायज करतात, जिमान वता, ताणें म्हळें ताजे चली कथक करता. सो जर तूं अशें तुजे माथे खूब स्वेट जाता आनी ऑयली आसा जाल्यार डेली न्हालें म्हणून कांयच केंसाक हार्म ना. जशी आमची बॉडीची कात आमी धुतात तशेंच ती माथ्याची कात, केंसांनी घाम खूब येता आनी ताका मागीर हिंवसाणी कश्यो येता. म्हणटकच आमी मुखार वचया ह्या संदर्भात आनीकय जाणून घेवया. दोतोर हॅलो, नमस्कार. कोण उलयता म्हळें? हांव नूतन ठाकर. अच्छा, नूतन बाय, कश्यो आसात तुमी? बरें आसा. एक कवयित्री, सेलिब्रिटी आमकां फोन करता म्हणटकच खूप आनंद जालो. दोतोर, हॅलो नूतन बाय, थँक्यू सो मच तुम्ही कॉल केलो म्हणून.
हॅलो हॅलो. बरं दिसले तुमचा आवाज ऐकून. हॅलो, म्हाका सांगा, आता 40 उपरांत आता तोंडाक कशें पिगमेंटेशनचे जाता पळय. हय हय हय. काळे 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 डाग. चड करून कपलाक हय येता. म्हणटकच म्हणजे म्हाकाय बी आसा ते, आणि हांवें अशे थोडे अशे उपाय केले, आलुवेरा लायले आनी कितें कितें कोण सांगता तशें, आनी लोकांकूय दिसता. वचना. हय. हय. सो एक्चुअली कितें आसता न्ही, काळे जेन्ना डाग येता ते एक्चुअली फेसाचेर एक तुका पिरियड मेनोपॉज सुरू जालो, पिरियड बंद जावपाक लागले की मागीर ते दिश्टी पडटात. ओके, ते पोल्याचेर, फोरहेडाचेर, ताका आमी मेलॅज्मा अशें म्हणटात. दुसरे काळे टिपके पडटात ते सन डॅमेज, म्हणजे थोडी बायलो खुबश्यो वतान भोंवतात, भुरग्यांक हाडपा व्हरपा टू व्हिलराचेर भोंवतात, खूब वर्सां भोंवतात, अशें न्ही की एक दोनदा. सो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जो क्युम्युलेटीव म्हणजे खूब वर्साचो जो सन डॅमेज आसता तो जावनूय बी अशें पिगमेंटेशन येता. तिसरे, जर तुजे कडेन कितें आनी हॉर्मोनल बॅलन्स आसा, जाका थायरॉयड आसा किंवा कितें ते डायबिटीज आसा किंवा कितेंय कोलेस्ट्रॉल, वजन वाडला जाल्यारूय बी फेसाचेर पिगमेंटेशन येवपाक शकता. सो तरेतरेची कारणां लागून हय हय काळे डाग पडपाक शकता. सो हय हय, म्हाका आतां ताजेर मातसो उपाय जाय. हय तुज्या हय. पद्दतीन तूं कितें सांगता? सो म्हज्या पद्दतीन हांव इतलेंच सांगपाक शकता की पयलीं म्हणल्यार सनस्क्रीन सामकें गरजेचें. घरान सुद्दां सनस्क्रीन लावपाक जाय. आतां सनस्क्रीनान ते काळे डाग वचपाना, पण ते आनी काळे जावपाना, पयली गोश्ट. सेकंड, जर सनस्क्रीन पयलींच लायिल्लें जावचे पयलीं जाल्यार ते तितले काळे डाग जावपाक पावना. सो सनस्क्रीन जे आसता न्ही, लोक म्हणटा आपूण घरान आसा, आपूण 4 व्हिलरान आसा, एसीन आसा. ना, कित्याक की आमकां सुर्याचो वताचो प्रॉब्लेम ना, सुर्याच्या किरणाचो प्रॉब्लेम आसा. सो जेन्ना सूर्य उगवता, तो सूर्य मावळटा पर्यंत तो फेसाचेर तो डॅमेज करपाक शकता, सुर्याची किरणां. आणि एस्पेशली जे काळे डाग आसता ते आनी ती लायटी ओडून घेतात. सो जर व्हडल्यो खिडक्यो आसा, व्हडले ग्लासीस आसा, बायल म्हाका सांगता की थोड्यो आमी कपडे सुकत घालपाकू तितल्या पुरतीच भायर गेली, वतान आमी खंय आसता, आमी घरानूच असतात, फक्त कपडे सुकत घालपाक वता. सो तितले सुद्दां ते वत पुरो जाता, सुर्याची किरणां पुरो जाता, ते काळे डाग ओडून घेवन ते काळे जावपाक. सो सनस्क्रीन हे लावपाकूच जाय पयली गोश्ट दिसाचे. भायर वता जाल्यार भायर सरपाच्या 15 मिनटां पयलीं लावपाक जाय. एटलिस्ट अर्दो चमचो तरी, म्हणजे फेस, नेक, इयर्स कव्हर करपाक, म्हणजे आनी खंय ते मागीर काळे डाग येवपाक जायना म्हणून. आणि ते लायले जाल्यार ताजो आनी एक फायदो आसा, म्हणजे तुका मागीर ते स्किनाचेर आनी डॅमेजूय जायना कसले, लायक सुरकुत्यो, लायन्स, रिंकल्स हेंय कमी जावपाक शकता. सो सनस्क्रीन लावपाक जाय पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट, रातचे मागीर कसले तरी क्रीम लावचे पडटले ते काळे डाग लायट करपा खातीर. आतां हे क्रीम आमी ओव्हर द काउंटर, म्हणजे हांव अशें विदाउट कन्सल्टेशन केल्या शिवाय आमी एक्चुअली दिनात पेशंटाक. ओके, पण आनी घरगुती उपाय म्हणजे सगळ्यात सिंपल, म्हणजे हांव सांगपाक शकता की मॉइश्चरायझर वो एक बरे क्वॉलिटीचो, हय बरे क्वॉलिटीच्या आपल्याच कातीच्या टायपाचेर, म्हणजे जर ऑयली आसा, ड्राय आसा, सेन्सिटीव आसा, हाजे प्रमाणे जो मॉइश्चरायझर मेळटा वो जर रेग्युलर लायलो जाल्यारूय बी ते पिगमेंटेशन, ती स्किनाचो टोन, स्किनाचो टेक्स्चर इम्प्रूव्ह जावपाक शकता. ओके, सो हे बेसिक स्टेप केले आणि मागीर जर कमी जावना, सनस्क्रीन लायले, एक मॉइश्चरायझर लायलो जाल्यार मातशें जर पिगमेंटेशनान फरक पडूना जाल्यार मागीर दोतोराक विचारून योग्य अशी क्रीम प्रिस्क्रायब करपाक जाता. ओके ओके ओके, खूप बरी माहिती दिली तुम्ही. थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. ऑनलाईन ऑर्डर करता नूतन बाय लायता केन्नाय, पूण हे सामकें केन्नाय ना, मॉइश्चरायझर दिसाक 2 वेळा, हय दिसाक 2 वेळा मॉइश्चरायझर. केन्ना आमचे ते केन्नाय जाता. हय हय. सो एक 2 मिनटां आपल्या बिझी लायफाचो काडपाचे आणि 2 मिनटां खातीर ती मॉइश्चरायझर हय फेसाचेर लावप. नूतन बाय, याच बोवाळान तुमची एक इल्लीशी कविता आमचे मेरेन सादर केल्या आमकां आवडटली, कारण एज इट इज एक कवयित्री आमचे कडेन. कातीचेर बी तशी म्हजी कविता सहज तुमकां सुचला आसतलें आतां उलयता कितें न्ही. मागीर ना, आतां हांव खरें म्हणजे रांदपाचो वेळ, अच्छा, म्हणून त्याच खातीर एक म्हजी आशिल्ली कविता. अच्छा, अशें कितें कितली बाये घालू तुली कडली फोण्णां,
अस्तुरेच्या नशिबांतली केन्नाच सुटना अशें कितें तरी म्हाका आतां ते याद जायना. ते बिजी आसा. ओके, एनिवे थँक्यू. तुमकां कंपल्सरी नाशिल्लें तरी पूण तुमचें उलोवप सुद्दां काव्यात्मक आमकां दिसलें, खूब बरें दिसलें. देव बरें करूं तुमचो वेळ दिल्ल्या खातीर. आयचो आमचो विशय ह्यो 40 उपरांत बायलांनी घेवपाची कातीची काळजी. बायल म्हळी काय ती अस्तुरी म्हळी काय तिचे जिणेंत वेगळे वेगळे विशय, आनी बदलत्या काळान बदलत्या हातून भितर तिका खुबश्यो गजालींनी तिजे केल्लो एडजस्टमेंट. ह्या एडजस्टमेंटांतल्यान म्हाका एक तुमकां विचारपाक आवडटलें दोतोर, की घरगुती उपाय जे रांदचे कुडीनच आमच्या कांय उपाय आसात. म्हणजे चलता भोंवता कोण तरी पिपऱ्यो ताजी दोळ्या सकयल ती सर्कलां पडटा ताका लायतात, किंवा खंयचे चण्याची पिठी दुदान साखर साय घालून ती तोंडाक लायतात. अशे खुबशे वेगळे वेगळे विशय पर्याय. हय, आनी हें आमकां कोणें सांगू ना, पूण तें आमी करतात आनी तातूंतल्यान आमकां एक बरो इम्पॅक्ट मेळटा. म्हणटकूच रांदची कुडीन आशिल्ल्या बायलांक, म्हणजे रांदची कुडी खंयच्याच बायलेक चुकना अशें आमी म्हणटात, मेळटा ते लायतात तोंडाक एक्चुअली. हय, म्हणटकूच ह्या संदर्भांत तुमी म्हणजे चलता भोंवता हे थोडेशे टिप्स आमच्या आयकुप्यांक बायलांक दिवं येता न्ही? हय, सारकें. सो घरगुती उपाय न्ही एक्चुअली खरें बरें, कित्याक आमचे पयलींचे पुर्वज हेंच करताले. पयलीं खंय क्रिमी आसताल्यो, सनस्क्रिनी आसताल्यो, कांयच नासतालें. सो आतां सगळें लावप तोंडाक बरें न्ही. लोक कितें करतात, आज हे लायतात, टोमॅटो लायतात, मागीर ताजे वयर पपाय लायतात, मागीर ताजे वयर साल कितें घरान कापतात ते लायतात तोंडाक. ओके, सो तातून कात चड इरिटेट जावपाक शकता, सेन्सिटीव जावपाक शकता. म्हणजे तुमी फाल्यां पार्लरां वतली, ब्लीच करतली, ब्लीच केतकीर स्कीन सेन्सिटीव जाल्ली आसता, फेशियल जाल्ली आसता, आनी ताजे नंतर मागीर कसो तरी पॅक लायतली आपल्या घरान, की तांकां दिसता तेन्ना ती उमेदीनशी आसता, आज आपण कितें तरी करतली कातीचेर. सो कितें तरी कापिल्लें आसता, पपाय, लिंबू. सो थोड्यो गोश्टी आसा त्यो सामक्यो वर्ज, त्यो तुमी अजिबात लावपाक शकना. लिंबू एस्पेशली, ओके, तोंडाचेर, फेसाचेर म्हणटा. हय, प्लेन लिंबू लावपाचो न्ही. दुसरी गोश्ट म्हणजे टोमॅटो, पपाय, सगळ्यांच्या कातीक ते सूट जायना. थोड्यांची कात सामकी सेन्सिटीव आसता. ओके, सो आतां कितें सेफ, सगळ्यात बेस्ट म्हणटा ती दुधावयली साय. ओके, बिकॉज इट इज अ नॅचरल मॉइश्चरायझर. पयलीं लोक सदांच लायताले, दुधाची पिशवी जी फोडली ती उरिल्ली पिशवी तोंडाक लायताले. दॅट इज अ एक्सलंट मॉइश्चरायझर. सो ते कोणीय लावपाक शकता, बिकॉज ते तुमचे आतां पिंपल जर येता जाल्यार अगेन ते लायले जाल्यार तुमकां पिंपलाचे चार. सो हांवें 40 नंतर म्हणटकीर थोडे ते सेफ म्हणला, की 40 नंतर जाता तितली मुरमां बी येनात. ऑयली स्किन तशी कमी. हय, सो बेस्ट सिंपल दुधाची साय लायली. थोड फ्रिजान आयस आसता, आयसान मातशें तुमकां समजा कसलें फंक्शन आसा, थोडे मातशें आयस लायले जाल्यार स्किन मातशी टायट आनी मातशी चड बरी दिसता, शायन बरी मारता. तिसरी गोश्ट म्हणटा ते बेसन. आतां बेसन जो आसा न्ही, वो बरो एक्सफोलियंट, म्हणजे कातीचे डेड स्किन काडून बेसन लावपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. इनफॅक्ट आमी थोड्या लोकांक सांगता, तांकां साबू लावपाक मेळना, तुमी बेसनान तोंड धुवपाक शकतात. थोड्यांची जांची कात ऑयली आसता ते मुलतानी मिट्टी पॅक लावपाक शकता. ओके, सो हे ताज्या भायर तुमकां डार्क सर्कलाक एक्चुअली होममेड रेमेडी चडश्यो इफेक्ट जायना, पण जे स्वेलिंग जाता, पफिनस जे आमी म्हणटा दोळ्याचे सकयल, सकाळी उठ्ठगीर ते चड दिसता. ताज्या खातीर ग्रीन टी बॅग, काकडी किंवा फ्रिजान दवरिल्ले बटाट, ओके, स्लायसी करून ते दवरपाक शकता. सो ते दॅट इज ओके. हाजे भायर म्हाका दिसता लोकांनी चड एक्सपेरिमेंट करपाचें न्ही, कितें प्रॉडक्ट आसा ते ट्राय करपाचें न्ही. आपल्या कातीक सूट जाता काय ना हें पळोवनूच करपाक जाय. सो हें बेजीक. तशें पळोवंक गेल्यार आतां स्किन स्पेशलिस्ट आसा म्हणटकच आमी वतात आनी सल्लो घेतात, पूण खुबशे फावटी आमकां परवडना. आमचो गांवांनी, खेडे गांवांनी आमचो प्रोग्राम वता तेन्ना लोक तुका जर सांगलें की दोतोरागेर वच आनी अमकी क्रीम लाय, अमकें कर, म्हळ्यार आमकां तें शक्य जायना. अशे वेळार सर्वसामान्यपणान दोतोर म्हाका दिसता हें
तुम्ही जे सांगला तो उपाय सगळ्यांकच शक्य आसा. सारखे. आता दुसरी गजाल म्हळ्यार दोतोर, सध्या पळय गरमी सोसूंक जायना, आतां तकले वयल्यान घाम येता आनी आतां प्रत्येक सिजनल चेंजीस म्हणून ऋतू बदलतात, त्या प्रमाणे तोंडाक लावपाची पद्दत बदलपाक जाय काय, कारण स्किनीचो टेक्स्चरय बदलतलो न्ही. सारखे, कात बदलता, आमकां आमची कात सुकता विंटरांत, सो कोणाची ऑयली आसता तांची ड्राय जाता, सो ते ऑयली फेस वॉश लावपाक शकना मागीर, किंवा मॉइश्चरायझर तुका चड फाटी लावचो पडटलो, किंवा तुका उदकूय तुम्ही तशी गरम न्हातली आनी स्किन ड्राय जातली आनी मागीर तुमकां मॉइश्चरायझराची गरज पडटली. सो म्हाका दिसता की सिजना प्रमाणे थोड्या लोकांची कात चेंज जाता आनी प्रोडक्टूय तशें चेंज करचें पडटा. ओके, दुसरी गोष्ट लोकांनी करपाचें न्ही की हाजे टीव्हीचेर हे म्हाका जस्ट मेन्शन करपाक जाय, बिकॉज आतां टीव्हीचेर मार्केटिंग चड चलता, एडवर्टायजमेंट खूब येता प्रोडक्ट्सा बद्दल, आनी हाणें हाका बरी लागली क्रीम, म्हाका सूट जाली म्हणून आपूण लायता. ओके, आनी सगळ्यांच्या कातीक सगळ्यो सूट जाता अश्यो ना, किंवा आतां ते मार्केटिंग अशें करता, हातून एलोवेरा आसा, हातून हनी आसा, तातून कोको बटर आसा, सो हे सगळे म्हणजे लोक दिसता टीव्हीचेर दिसले कितें तरी बरें दिसलें, आपूण एक्सपेरिमेंट करता, पण बेसिक सिंपल आमच्या काती खातीर फक्त 3 सिंपल गोष्टी जाय, एक बरो फेस वॉश, एक बरो मॉइश्चरायझर आनी एक बरी सनस्क्रीन. हाज्या भायर म्हाका दिसता लोकांनी चडशे एक्सपेरिमेंट करपाचे न्ही, जे बेसिक आसा तेच फॉलो करप, आनी मेन कितें कन्सिस्टन्सी, म्हणजे कंटिन्युअस जर तूं करत रावले 3 म्हयने, जर अशें न्ही की आज मॉइश्चरायझर लायलो, फाल्यां विसरले, परां लायले, ताजोय गुण येना न्ही. सो कंटिन्युअस कन्सिस्टन्सी जर मेंटेन केली, तूं 3 म्हयने जर बाबा एक वापरलो एक प्रोडक्ट, जाल्यार तुमकां रिझल्ट दिसतलो. ह्या गजाली वयल्यान म्हाका आनीक एक महत्वाची गजाल दोतोर सांगीन दिसली, इन जनरली सगळ्यां खातीर आतां आमी म्हणया, कारण आमचे कडेन वेळ तसो खूब कमी आसा, की प्रत्येक मनशाक किंवा प्रत्येक बायलेक म्हणया, खूब फावटी अशें घडटा की इतले कामांनी ती मग्न उरता, भुरग्यांक पळय, घोवाक पळय, बाकीचे मावाक पळय आनी कोणाक पळय, हातून ती पळोवन 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 स्वताक विसरून वता, स्वता खातीर जें कितें मनोरंजन करपाचें आसा तें विसरून वता, आनी सर्वसामान्य बायलांक अशेंच दिसता की बाबा हें अशेंच करप आसता म्हणून, की बायलांचो जल्मूच असो की तांणी हें अशें करप, आनी पुणून स्वता कडेन लक्ष दिवप म्हणजेच तूं तुज्या कुटुंबाक सुखी दवरता. सारकें, सेल्फ लव्ह म्हणटा, सेल्फ लव्ह इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता दोतोर, कारण जितले तूं स्वताक स्वयंभू दवरतले तितले दुसऱ्याक तुजेर कॉन्सन्ट्रेशन करपाक पडचें ना, म्हणटकूच दुसऱ्याच्यो कितल्योश्योच जबाबदाऱ्यो आमी कमी करतात न्ही. म्हणटकूच ह्या नदरेंतल्यान दोतोर तुमचो हो जो आतां तुमी निमाणे जो सांगलो तातूंतल्यान म्हाका हें येवजलें. म्हणटकूच तुमी बी बायल मनीस, हांवूय बायल मनीस, आनी आजकाल कोणाकडेच वेळ ना. आमी सांगलें आनी म्हणटा तो हे क्रिमी लायत, पण 2 गोश्टी आपले बाबा बेसिना कडेन दवरल्यो, 2 गोश्टी सिंपल गजाली, कन्सिस्टन्सी अशें दवरूंक जाय, सदां वॉक करप किंवा सदां आपल्या कडेन पळोवप, न्हीद व्यवस्थित घेवप, एक्सरसाइज, एक 30 मिनटाची एक्सरसाइज. आनी म्हाका दिसता आनीकय एक म्हाका गजाल दोतोर तुमच्या संमतीन हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की तांच्या घरच्यांक, कुटुंबांतल्या मनशांक, की जर एखादी बायल घरांत खूब काम करता अशें दिसता किंवा ती थकता अशें दिसता, तिका ती रेस्टलेस जाल्या अशें दिसता, जाल्यार तिका खंय तरी रोखपा खातीर, रेस्ट घेवपा खातीर आमी बी मदत करूंक. एक्चुअली कितें जाता न्ही, बायलांक बाकीच्या लोकांक सांगच्या पेक्षा तिणें आपूण आपल्या खातीर एक अर्दवर दिवचो. लोक कितेंय म्हणटलीच न्ही, पण आपूण आपल्या 40 वर्सां उपरांत तिका ही गरजूच आसा. शरिराचो कल मातसो वेगळो जाता, तेन्ना थोडेसो थकवो येवपाक लागता, आनी तितल्यान थोडीशी तुजी हें सुरू जाता, कितें म्हणटात ताका आमी, एक डाऊन हें स्किनीचो हें सुरू जाता. दोतोर खूब आनंद जालो, खुबश्यो गजाली तुमचे म्हाकाय बी हांगा आपोवन थँक्यू व्हेरी मच. म्हाकाय बी बरी मजा आयली हांगा डिफरंट कॉलर. थँक्यू. असोच मोग तुमी आमचेर दवरचो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.